चिकलंबे सादर कोतम पिकल चिकल आमचे. हाय एवरीवन, पिकल टिकल चॅटच्या पळोवणाऱ्यांक तुमकां सगळ्यांक उलोडीत मोगाचो येवकार. जायते तेंपार भेटतात न्हय. कशी आसा तुमी? I hope you and your families are safe and well. इश्टानो, एक नवो तियात्रीस, नवो कांतुलीस जावं सिंगर जावं पयलेच फावटी माचयेर येता. तो रोखडोच फामाद जायना. रोखडोच लोकां नदरेन लोक ताका मानून घेना. बरोच काळ लागता. बरो ताणें तोकूस घेवचो पडटा, ताणें मेहनत करची पडटा. आनी तेन्नाच लोक ताका मानून घेता, तो फामाद जावन पावता. म्हणटच in order to be famous you need the kalakar, the artist needs an audience support. पण जायते फावटी ताचे दुस्मान जे आसा ते ताका खाला ओडूंक सोदता, प्रयत्न करता. आज तुमचे फुड्यान हांव एक असलो कलाकार हाडटा जाचे सगळें भोवतेंच घडलां. He was a little famous आनीकूय वच सोदतालो, पूण आयज तो चड फामाद जाला आनी तें कारण म्हटल्यार ताचें दुस्मान. His enemies have made him more famous. And so here he is. देवाच्या कायद्याप्रमाणे तू कसले काम कोत्ता तर त्या काम स्वतान करना तर तुका शिराप लागतलो मोतीन दोर. फुटबॉल गोंयकारांच्या रोगतान शिस्ता, पूण दिसान दिसती आतां काबार जायत वेता. करप्शनाक लागून त्या गेमीचेर काळो बसला फातोर. एडमिनिस्ट्रेशनाचो आतां काळो देखून त्या गेमीक लागला जोर. दुडवांचे आशेक बोलोन ताणी पोयात शेड्या भाशेन बदलला कोर. फुटबॉल आमची काबार जायत वेता, आतां आमच्यान ती जाग्यार घालूंक येता. आयज एका तारान एक एकल्याचो हांव पोयात कसो काडटा फोर. गोंयान जायते कोचीस येता दिसोन, तांची मोन्ना पळय आसा कुसोन. हांकां लागून आमची फुटबॉल गेल्या बिगडोन. तातून चलयता ते आदले टॅक्टीक सारके करिना ते प्रॅक्टीस. हांकां लागून केलगोड्याची उमेद वेता बावन. ते कोचीस कोत्ता मॅच फिक्सिंग, तातूंतले थोडे कोत्ता सेटींग. चान्स दिना टॅलंटेड कोचीस पासून आसोन. नेपोटिझम करप्शन करून जाल्या चोड्डे, तांच्या मनान कांय ना जाल्यात गोड्डे. कमिशन खावन खावन गेमीचे केला निसोंटोन. Hi Alison. Hi. Welcome to our Pickle Tickle Chat Show. माय मोगाचो येवकार तुमकां. Thank you. Hi. Alison de Cordori, तुझी माहिती आमी सगळ्यांनी वाचल्या, पत्रांचेर जावं इंटरनेटाचेर. म्हणटच आमकां त्यो गजाली, त्यो खबरो आयकूंक नाका. आमचे चॅट शो पळयणाऱ्यांक आयकूंक जाय ज्यो खबरो तुवें आयज मेरेन कोणाक सांगनासतना दवरल्या आनी तुवें लिपोवन दवरल्या पळय त्यो. आसा तूं रेडी? तयार आसा? हय, हांव रेडी आसा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, पयलो प्रश्न. आमचो चोडा मोगाचो आवडीचो पॉलिटिकल सिंगर फ्रांसीस दे तुवें हाची तूं नकल करता. यू आर कॉपिंग हिम आउट रायट, करेक्ट? बट Francis Dethue is Francis Dethue. You just cannot be him. आणि देखूनच तुका लोक म्हणटा खंय तूं हेडेगांवचो फ्रांसीस दॅथवे ओर इंग्लीश भाशेन द पोर मॅन्स फ्रांसीस दॅथवे. हाचेर कितें म्हणटा तूं? मॅडम, आयज पासून हांवें केन्ना म्हणना हांव तेजे भाशेन करता. लोक म्हणटा सो लोकांक. पूण तुजो तावडा पासून सारको ताचेच भाशेन न्हय. मॅडम, ते कितें जालें, हांव ल्हान आसासून तेगेली कांतर आयकोन येना. ओके. सो ही इज माय गुरू. Okay, he is your role model. Role model, yeah. Okay, okay. Role model. He is my guru. आणि आयज पासून तेगेली कांतर आयकता. तेका मान दिता, बरो मान दिता. आयज पासून तेका बरो मान दिता, सारको चड मान दिता. ओके. आणि तेगे म्हाका फातर लायक आनी तेगे म्हाका ते पळय ते रिसर्च करून हाडटा न्हू ते सारकें चड लायक, तेका लागून तेका चड मान दिता. ओके. सो आनी हांवें केन्ना मागीर म्हणलो ना
हांव तुवें बी म्हणून म्हळ्यार कितें हांव हें करता न्हू. So you don't mind when people call you the poor man's Francis that way? नो नो. Okay, आता म्हजो दुसरो प्रश्न. कांय तियात्रिस्तां मोदें वो कांय लोकां मोदें पासून खबरो चलता की जी कांतारां तूं पॉलिटिकल कांतारां जी घडटा आनी म्हणटा ती तुजी न्हय, तूं कंपोज करिना, तुका आनी कोण तरी दुसरो मनीस कंपोज करून दिता आनी तेन्ना ती तूं म्हणटा आनी तूं खंय त्या मनशाचें वो त्या कंपोजराचें नांव सांगोंक लिपयता. इज दॅट ट्रू? ना मॅडम, हें रॉंग. कित्याक? मॅडम उलयतो जायत जाणां आहाय कळटा, पूण देवा खबर आनी म्हाका खबर आहा ती कांतर कोण बरयता? कोण बरयता? कोण बरयता? कोण बरयता? ओके, हांव बरयता, हांव रिसर्च करून हांव बरयता. खुद तूं बरयता, हय. तुजी कांतारां तूंच कंपोज हय करता. मॅडम. आनी कोण हें म्हणटाय न्हू मॅडम ताका हांव कितें सांगूंक सोदता, समज तें म्हजेर डावट हांव बरयना न्हू, लायव्ह हें करया न्हू, लायक कितें? हें करया न्हू, लायव्ह कांतर हें करया न्हू, म्हाका लायव्ह लोकां मदें कॉम्पिटिशन करया न्हू, जज करून जावं न्हू. म्हणजे कंपोजिंग कॉम्पिटिशन. कंपोजिंग कॉम्पिटिशन जज करून जावं न्हू. ओके ओके. पूण एटलिस्ट एक तरी कांता तुका आनी कोणें तरी दुसऱ्या कंपोजरान घडोवन दिल्लें आसा आदीं पयलें सुरवातेक? मॅडम फर्स्ट टायम हांवें त्या फिल्डान भितर सरला न्हू, म्हाका बेगीन जादोलान फर्स्ट कांता दिल्ली. There you are. See? फर्स्ट कांता. हय. थिंगसो मागीर हांव कांतर बरोवपाक शिकला. मागीर कोणें तरी दिला न्हू? हय दिला. फर्स्ट. ओके आनी त्या उपरांत सगळें तुजेंच, हय. तूंच कंपोज करता. हय. नाजाल्यार तुज्यान बेगीन जावचें ना विचार. ना आमचे लागीं कांय प्रूफ ना, सो आमच्यान कांय म्हणूंक जायना, तूं सांगता जाल्यार जालें. Now we can do that live competition this thing. ओके, आतां म्हजो तिसरो प्रश्न. तूं फ्रांसीस तुवें पोरशी वळखताय? तूं ताका मेवलाय, ताचे लागीं उलयलाय? उलयलें. कितले फावटी? एक फावटी, दोन फावटी, तीन फावटी? एक फावटी उलयला. आमी कोणाय फंक्शनाक गेलोले ओके आनी आमी बारबो बसोले. ओके उलयला आमी. ओके, उलयता आसतना वॉट वॉज हिज रिएक्शन टुवर्ड्स यू नोईंग दॅट यू आर कॉपींग हिम? तो जाणा आसलो तूं आपणा भाशेन पॉलिटिकल कांतारां म्हणटा म्हणून, आपणाचे स्टायलीन म्हणटा म्हणून, हें जाणा जावन पासून हाव डीड ही रिएक्ट टू यू? ताणें तुका कितें म्हणलें? वॉट डीड ही से टू यू? कांय रिएक्शन कांय ना. कांय ना. आमी उलयले भाशेन सारके फ्रेंडा भाशेन तेश कोन पयलो वळखले जाल्यार तेश कोन उलयला आमी. तेश कोन व्हडलेंच कांय ना. ओके, हय. म्हणजे ताचे मदीन वायट कांय ना. कांय ना. ओके, तेज मदीं कांय ना, वायट कांय ना. आनी म्हाका सुद्दां आसलो जाल्यार तो म्हाका थोडा सांगपाचो. ओके, सो तूं म्हणटाय तो बरो मनीस, या बरी जाप करता, बरी जाप करता. आनी किंवा आमी केन्ना अशें तियात्राक मेळ्ळे न्हू, हय. हाय हॅलो बाय करताय. या एलिसन तूं म्हणूंक सोदता ताणें तुका कांयच म्हणूंक ना म्हणून? ही नेवर सेड एनीथिंग लायक एक कमेंट तरी मारना तूं आपणा भाशेन कांतार करता म्हणून? ना, केन्ना कांय म्हणना मॅडम. जाल्यार तो हॅपी आहा? म्हाका दिसना ताका हें आहा म्हणून, बट ही इज हॅपी. ही इज हॅपी दॅट समवन इज कॉपींग हिम. या ओके, तेगे भाशेन कितें आपणा म्हळ्यार तेगे भाशेन कितें आनी एकलो भुरगो रेडी जाता तेश कोन. ओके, दॅट इज ओके, बरें आसा. आतां तुका हांव मेन खबरेचेर हाडटा, मेन इश्यू. ह्या दिसांनी इंटरनेटाचेर बोवाळ जाला की एलिसन दे कुर्तोरियाचेर कोण एकल्या MLAन डेफमेशन केस घातल्या म्हणून. हें सारकें? हय मॅडम, सारकें. ओके, ह्या डेफमेशन केसी बद्दल वयर तूं कितें तरी सांगूंक सोदता? यू वॉन्ट टू टेल अस समथींग? येस मॅडम. वेट अ मिनिट. त्या पयलीं आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. ओके मॅडम. एक चाय हो जाय. ओके मॅडम. कसली चाव जाय तुका? धवी चाव काय काळी चाव? काळी चाव. वाव, काळी चाव. आवाज कोता आयडॉन रिते उपरांत खोर पिता माते दोंगी MLA चो उक्तो कोत्ता गुट गांवची उदोर गोट करूंक तुका निवडून हाडलो पूण लोकां मोदें तुवें घातली फूट. काँग्रेस टिकेटीचेर तूं निवडून आयलो दुडवाची सुटकेस घेवन घातलो BJPचो सूट. काट्यांक लुगार दिता म्हूण आतां गोंयकारांक गोमला ते रावल्या तुज्या नाकार मारूंक मूठ. कुंकळेचो आमदार व्हडलो नाड ताणें सगलें गायला पाड. आपण सात मोडून लोकांक दाखय नाका तुजें इल्लीगल कितलें चलता तें लोकांक
खबर आसा बीजेपीन वचोन सुटला म्हूण सोजबो नाका ZP आसतना क्रेशर गव्हर्मेंट सुवातीचेर बांदला इल्लीगल आसा ही खबर मेवल्या म्हाका सर्वे नंबर 155 सरकाराची जमीन चोरल्या ते कोण ह्या कांतारांतल्यान आडे मारल्या तुका So, now to continue with the issue, tell us your story. मॅडम आप सदां कांतरां म्हणटा न्हू सोशल इश्यूचेर म्हणटा जे लोकांक प्रॉब्लम जाता तेश कोन सो हें कांतार हांवें सोशल इश्यू म्हळ्यार कितें ते पळय कोण हांवें कोणाचें नांव घेवना हांवें कांतार म्हणल्यार कुंकळेचो धोंगी MLA हांवें एक चॅक मारला तेका तो दिसता ते ताका फिट जाता तें घालपाचें म्हाका प्रॉब्लम कांय ना म्हाका A to Z प्रूफ आहा ओके सो तूं म्हणटा तुजे लागीं प्रूफ आसा म्हणून जाल्यार ते तुजे आमच्या ऑडियन्साक तूं सांगशी ते प्रूफ कसले आनी कितें ते ना मॅडम म्हज्यान सांगपाक जायना कित्याक म्हाका एडवोकेटान ते हें ना परमिशन ना ओके पूण तूं म्हणटाय तूं स्वता उलोवंक भियेना म्हणून जाल्यार कोणाक भियेता दाखय मरे तुजे प्रूफ ना मॅडम म्हज्यान दाखोवपाक जायना कित्याक म्हाका हें ना एडवोकेटागे परमिशन ना Okay. So if he is going legally, I will also go legally, no? Okay. So what you are trying to say is you will show those proofs only in the court. Court. Okay. बरें आसा. हे कित्याक विचारता जाणां हांव जायते पावटी आमचे पॉलिटिकल सिंगर्स जे आसा तांचे लागीं तरी प्रूफ मागले जाल्यार ते कितें म्हणटात जाणां ही खबर पत्रांची छापून आयलेली न्हू बट हांव म्हणटा दॅट इज नॉट द प्रूफ जायते पावटी पत्रांचे छापून येता ती खबर सारकी वो सोत म्हणूंक जायना जायते पावटी पत्रकार पासून आयकुलेली खबर छापून हाडटा ताका लागून ते हांव तुका म्हणटा आनी दुसरें म्हटल्यार तांचो वकील तांच्या वकिलान जरी तर तुका हे प्रश्न केले जाल्यार तूं तयार आसा सांगूंक रायट सारकें मॅडम हांव रेडी आहा तेका हें करता ओके आन्सर दिवपाक रेडी आहा तुमकां सगळें प्रूफ हांवें भिवपाची गरज ना आनी हांव स्वता उलोवपाक केन्ना भिवपाना ओके आनी बेश्टी हांव कांतर एश कोन्न म्हणपाना म्हाका प्रूफ तर ना कांतर म्हणपाना प्रूफ आहल्यार हांव कांतर म्हणटलो ओके ते कांतारान तुवें कितें कितें म्हटलां ते कांतरान म्हळ्यार मेन इलिगल क्रॅशर मागीर तुगेले तें काँग्रेस सोडून BJP मालती बिकॉज लोकांनी तेका विचून काडलो काँग्रेसाच्या चिकटीचे तेका विचून काडलो तेणें हो ते मेन ताणें घात केला हो मेन ते हायलायट केला आनी ही सपोर्टींग द मायग्रंट दोंगर एनवायरमेंट डिस्ट्रॅक्ट करतो दोंगी पळय MLA आहा एनवायरमेंट डिस्ट्रॅक्ट करता ओके आपणाक ही दादागिरी ही सपोर्टींग द मायग्रंट ओके हे न्यूजार बी येयल्लें ओके हें सगळें तुवें त्या कांतारान सांगलां ओके तुजे लागीं जरी प्रूफ आसा जाल्यार कसलीच भिरांत पूण एक शिटकावणी कशी म्हजें तुका सांगणें ह्या मंत्र्या लागीं ह्या पॉलिटिशियनां लागीं पावर आसता पॉलिटिकल मिशनरी आसता आनीक दुडवांचो फोर्स आसता आय डोंट थिंक यू आर हॅविंग ऑल दॅट पळय मॅडम तेका पावर आहा पयशा फोर्स आहा तेका सगळें आहा बट हांव मोग रावपाक जायना न्हू कोणें तरी तेजे बड मारपाकूच जाय देवा पासून कितें सांगिल्लां बायबलाचेर बरयलो आहा जेन्ना एक कोण चोरता आनी तूं तें वोग रावता जाल्यार तेज्या वांगडा वळपाचो खूब आनी तें दाखोवपाची तूं मरे एलिसन तुजी एक केस चालू आसतना तूं कितें काय म्हणल्यार आनी कोणें एकल्या मोत्र्याक तासून काडटा तुज्या दुसऱ्या कांतारान मॅडम हेजेर रिकॉर्ड आसा तुका हांव भिना ओके मागीर अरे वा सारकें बरें डेरिंग आहा केस आसता आनी धाकटू दुसरी कांतार गायली होय म्हणजे तुका कितल्यो डिफॅमेशन केसी तुजेर येयल्या जाता 100 पासून केस गायल्यो न्हू डिफॅमेशन केस गायल्यो हांव भिना कित्याक हांव जाणा हांव रायट आहा म्हणून होय रे रायट आसा ते बरें आसा पूण तूं घालीत रावतलो म्हणजे इतलो फोर्स आसा तर तुका ना म्हळ्यार हांव जाणा ते तेगे धरपा नाय म्हणून ओके गोंयकारा मदें एक हिस्ट्री आसा लोक तुका जाय ते फुलयतले अशें कर तशें कर हाका तास ताका तास ताचेर फातर मार हाचेर फातर मार वच रे तूं फुडें आमी आहा तुजे बराबर तूं केसाय बी नाका आमगे फूल सपोर्ट तुका पूण वेळ येतोच हेच मनीस तुका एकटो सोडून पडोन घेता
त्याच मुत्रे कडेन ते दुडू घेतले आनी तुका एकलो मरून सुट्टेले. देखून हांव तुका विचारता, तुका खात्री आसा तुज्या गांवचो तुमच्या गांवचो लोक खरेंच तुज्या सांगाताक तुका सपोर्ट दितलो म्हणून शेवट मेरेन? मॅडम हांव कोणाचे बुजाचे फार्माना मोको जात ते भाशा हांव करता. ओके. इवन देवान कसो सांगितला स्वता पासून काम कर म्हणून. आनी तेश कोन्न म्हाका म्हाजो तरेचो उडगार शिकलो. ती बाबडी स्वता तेंक सांगलें स्वतानूच कर म्हणून काम, स्वता काम कर म्हणून. तेंचे पासून जाय जाणां वेगळे हें केलें, बट ती केन्ना हें जावंक ना. इवन जेजून सांगितला आपण वाट स्वतानी जिवीत म्हणून. सो स्वता वाट चलोवपाक भिना आनी हांव देवा नांव घेवन चलता. ओके, म्हणजे तू सांगूंक सुद्दां तू दुसऱ्याचेर आदोन दवरी ना 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 मॅडम, दुसरे तेंचेर पातयेवन तू फुडें सरोना. तेंच न्हू मॅडम, तेका लागून आतां म्हाका आतां म्हजी केस आहा तरी पण रोखडे कातार घायले. तो लोकांचेर डिपेंड आसा घालपाक लागलो न्हू. सो म्हाका तें हांव भिना कोणाक. म्हळ्यार कित्याक जेन्ना तूं सारको आहा जाल्यार तूं भिवपाक गरज ना. राव रे, पूण ते म्हणटात खंय तुका कोणें तरी फंडींग केला म्हणून देखून तुवें तें कातार काडला म्हणून. हें सारकें? मॅडम ना, ते कोणाक दिसता हे पयले दुसऱ्या फावंड करून कांतरे म्हणूंक लायते ओपनली चॅलेंज करपाक सोदता. समज हांवें तर फायनान्स घेवन तर कांतार म्हणा न्हू, तेणें प्रूफ करून दाखोवचें हांव तियात्रीस कोण सोडटा. आनी समज ते तर ताका जायना न्हू, तें रिजायन करपाक त्या मनशान एलिगेशन ओपनली चॅलेंज. ओके, आतां फुडें सरूया. एलिसन, तुका जायते आनी प्रश्न म्हाका विचारूंचे दिसता पूण वेळाचें बंधन आसा. तरी आसतना हांव एक निमणे प्रश्न तुका घालता. जायते आमचे पॉलिटिकल सिंगर्स, तियात्रिस्ट लोकां मदें फामाद जाले म्हूण तो छाती फुलोवन भोंवतात. आपूण जालो किंग, आपणाक विचारतलो कोण ना, ते बिये नासतना प्रूफ नासतना खायचे काय कांतारांक घडटात आनी म्हणटात हेचेर एका तास ताका तास, हेचेर फातर मार तेचेर फातर मार आनी पर्सनल इश्यूज पासून घेतात. दे आर हिटिंग बिलो द बेड. आतां तूं कितें म्हणटा, हें सारकें? ना मॅडम, हें टोटली रॉंग. ओके. कांतरां म्हणटा लोकांक कितें दूख जाता तेजें म्हणपा जाय, सोशल इश्यू जे पळय लोकांक त्रास जाताय ते, आनी तुका प्रूफ आहल्यारूय म्हणपा जाय. ओके. आज म्हाका प्रूफ आहलो मू तेज्या मागीर कांय करपा जालो ना. सो प्रूफ आहल्यार ती कांतर म्हणपा जाय आनी पर्सनल लायफ केन्ना हें करपा जायना, तुवें हितून हाडपा जायना. ओके. ही आमकां एक हेंशें तुज्या कांतरांतल्यान जायत जाय बरें करपाक मेळटा. तुज्या लोकांचे दोळे म्हळ्यार कितें अवेरनेस हें करूंक मेळटा. सो ती मिसयूज करपा न्हू. ओके. तूं वयर चड म्हणून तुवें कोण तेगे पर्सनल आनी तें हें करपा न्हू. तुका जाता तें लोकांक कितें वायट केलें तें हाडपाचें. ओके. आतां तूं नव्या कांतरिस्तांक, नवे पॉलिटिकल सिंगर्सांक कितें एडवायस दिवंक सोदता? मॅडम म्हगे एडवायस नवे पॉलिटिकल सिंगर आहाय न्हू, तेमी रिसर्च करची. ओके. आतां सोद सोदून हाडपाचें सारकें A to Z. ओके. जाल्यार कांतार म्हणपाचें, कितें म्हणपा न्हू. ओके. आतां एक निमणें तुका सांगता, जरी फाल्यां हो आमचो पिकल टिकल चॅट शो पळोवन कोण एकलो मंत्री वो आमदार ह्या म्हज्या चॅट शोवाचेर येवंक सोदता टू टेल हीज सायड ऑफ द स्टोरी, दिस यू विल हॅव टू रिमेंबर. हें तुवें जाणा जावंक जाय. ओके. ओके. Thank you, Alison, for coming on our chat show. तर मोच्या मोगाच्या पिकल टिकल चॅट शो पळयणाऱ्यांनो, I hope you have liked this program. आनी तुमकां मानवला आसतलो, आवडला जाल्यार तुमी जरूर तुमचे कमेंट्स युट्यूबाचेर म्हज्या चॅनलाचेर तुमच्यान बरोवं येता. आनी अशेंच आमी ह्या फुडें बी असलेच आनी नवे नवे कलाकार तुमच्या फुड्यान हाडटली. Till then, goodbye, take care, God bless. तुमचो आमचो मोग सदांच आसूं. Love you guys.